बहु सुंदर सोम्या तुझे मंदिर, या सुंदर मंदिरा आयल्या मागो तुझे समोर. भेटो तुका बलिदान जमल्या एका मोना, तुका तानेल्या तुका बुकेल्या पोस तुझ्या रक्ता मसा. बहु सुंदर सोम्या तुझे मंदिर, या सुंदर मंदिरा आयल्या मागो तुझे समोर. देव बरो दीस दिवं तुमकां समेस्त म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणींनो भुरग्यांनो. सद्या काळाच्या 12व्या आयताराच्या देवस्तुतेक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. कोरोना पिडेच्या लॉकडावना निमती इगर्ज्यो आजुनूय उक्त्यो जावंक नात. हे संदर्भार तुमचे खातीर फिरगसकारां खातीर, पिडेस्तां खातीर, प्रायवंतां खातीर, उदरप्रायाच्या भाव भयणी खातीर, तशेंच इगर्जेक वचोंक मिसाचें बलिदान भेटोवंक साध्य जायना असल्या संदर्भार मिसाचें बलिदान भेटोवंक आशे येतल्या हर एका भाव भयणी खातीर हें मिसाचें बलिदान भेटोवचें जावन आसा. हे संदर्भार तुमचे खातीर, परगांवांत आसलेल्या आमच्या भाव भयणी खातीर, पिडेस्तां खातीर, प्रायवंतां खातीर, विविध रितींनी कश्टां नश्टां वळख जाल्ल्यां खातीर विशेश करून हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयता. हे संदर्भार आमी तुमचे खातीर मागता आनी आमी एकामेका खातीर मागून देवाचो आदार आनी कृपा प्रती रितीन हे संदर्भार आमी जोड घेवया. हे संदर्भार देवाकर कासन भेटयता अश्विन डिसोज आनी कुटुंब बेंगळूरू. कोविड-19 पिडेंतले गूण केल्ल्या करकासन भेटयता ग्रेसी पिंटो वासई. करकासन भेटयता जानेट कोएल्लो आनी कुटुंब मुंबई. देवदीन स्टीफन आर फर्नांडीसाच्या आत्म्या स्थिता हेलेन फर्नांडीस मुंबई. अर्गामी स्थिता नातालिया फर्नांडीस मदर तेरेसा वडो. अर्गामी स्थिता एवलिन फर्नांडीस मदर तेरेसा वडो. देवदीन विन्नी रेबेलोच्या मरणाच्या पयल्या वर्साचो उडास कडून बिस्तिता अल्बर्ट आनी ग्लॅडिस रेबेल्लो तल्लूरू कुंदापुरा. देवदीन लुईस आनी विलियम हांच्या आत्म्या बिस्तिता जुलियाना डिसोसा बाजाल मंगळूरू. अर्गासान भेटयता फबी आनी जेसी मेंडोन्सा दोगादार. 71 वर्साच्या 71st बर्थडे आचरण करच्या संदर्भार जॉस्पिन डिकोना ही जल्मदीस आचरण करता. हे संदर्भार अर्गासन भेटयता डिकोना कुटुंब अंधेरी वेस्ट मुंबई. 5.5 वर्सांच्या जल्मा संदर्भी वैशाली फर्नांडीस हाच्या जल्मा संदर्भी देवा अर्गासन भेटयता मायकल फर्नांडीस आनी कुटुंब मिरा रोड मुंबई. सांत अंतोनीच्या मनाक बऱ्या भलायके खातीर मीस भेटयता निशल मॅनेजर्स वासई रोड वेस्ट पालघर. जल्मदी संदर्भी एलिझाबेथ डिसोजा हिच्या जल्म संदर्भी देवा अर्गासन भेटयता जॉयल डिसोजा विक्रोली मुंबई. देवदीन मोंतिना डिसोजा हिच्या आत्म्या स्थिता जॉयल डिसोजा आनी कुटुंब विक्रोली मुंबई. कोरोना पिडेंतले गूण जाल्ल्या पासून कॅल्विनाक बरी भलायकी. कॅल्विन करवालो हाका कोरोना पिडेंतली सुटका मेळोवन बरी भलायकी लाभलेल्या बऱ्यापणा खातीर अर्गासन भेटयतात फ्रांसीस करवालो आनी कुटुंब मुंबई. तशेंच कॅल्विन करवालोच्या बऱ्या भलायके पासून कोरोनांतले वेगीस गूण केल्ल्या पासून बरी भलायकी दिल्ल्या पासून अर्गासन भेटयता कॅन्यूट करवालो आनी कुटुंब नैरोबी. 9 वर्सांच्या मरणाचो उडास कडून फेलिसिटा पिंटोच्या आत्म्याक मिस्तिता फ्रांसीस आनी
डायना पिंटो गोरेगांव मुंबई अर्गासन बटयता श्रील आनी निर्मला डिमेल्लो उडपी जल्मदी संदर्भी अर्गासन बटयता जॉन फर्नांडीस आनी लानफुलवाडो पक्षिगेरे जल्म संदर्भी इयान डिसोजा हाच्या जल्म संदर्भी देवाक अर्गासन बटयता जेम्स आनी पौलिन टेक्स्टेरा मैसूर अन्युएल मार्सलिस सिक्वेरा हाच्या 10व्या वर्साचो जल्म संदर्भी देवाक अर्गासन बटयता जोसेफ सिक्वेरा आनी कुटाम शांतीपुरा जयपुरा 7व्या वर्साचो जल्माचो दीस आचरण करच्या संदर्भार देवाक अर्गासन बटयता खुशी पल डिसोसा वरकाडी तशेंच देवदीन रिचर्ड डिसोजा म्हयन्याचे मीस दिता मेघना डिसोजा आनी कुटुंबाची सर्व संदे मदर तेरेसा वडो तशेंच गरचाल मंचात्म्याक मीस बटयता रिया आनी रियॉन डिसोजा मदर तेरेसा वडो हे सर्व रेद्या बसोत मागे आमा संबंदिस्तां बसोत मागे जे कोणा मागतान बसिलां सोडास कडून तांचे बसोत ह्या विशेषाच्या बलिदाना वेळार विशेष करून आमी मागे बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोवे आसो. ख्रिस्त तिनी म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो देव जावन आसा सर्व पदवेदार सर्व जाणार सर्व सत्यवंत सर्वस्वतेने तो आसा ताची महिमा अपरिमीत ताची कृत्यां ती भयानक आनी ताची जाणवाई ती वर्णूंक नजो जाल्ली हेच्या पयले वचपांत जोबाच्या त्या ग्रंथांत आमी पळयता देवाच्या महिमेन देवाच्या पदवेन कसो दर्यो कशे पर्यंत आपलें अस्तित्व घेता म्हणल्यार सत आमी थंयसर जाणा जाता स्वामी जेजू दर्याक उदकाक वाऱ्या वादळाक फरमायता आनी शांत करता आनी तो अधिकार थंयसर चलयता ह्याच्या सुवातेन ती आमी पळयता देव सत्यवंत देवाचेर विस्वास दवरतलो मनीस थंय सत्यवंत जाता म्हणल्यार सत हाची देवस्तुती आमकां दितना आमी सोम्याचेर विस्वास दवरया सोम्याचेर पातयेणी दवरया आमी जेयता जाल्यार सोम्या खातीर मरता जाल्यार ही सोम्या खातीर म्हणल्यार बरोवशान आमी जेयल्या तर आमी सत्यवंत जावंक पावता आमी धैर्यदीव जावंक पावता आनी आमी विस्मिता करूंक शकता म्हणल्यार सत हाची देवस्तुती आमकां दिता असल्या बवार्थना असल्या बरोवशान आमची जिवीत रुता करूंक सोमी आमकां आदार करपा दिवन दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत फोव ते परिवांटूक घेवचे खातीर आमची पातकां मेवळकून घेवया आनी तळकाळ सामानान हें पवित्र बलिदान पेटोवंक आमकां समी तयार करया मोगळाची तूं सर्व सत्यवंत तूं सर्पद्वेदात जर सर्व जाणार सर सुवातेर आसाय म्हणल्यार सत आमी जाणाव पूण तें मानून घेवंक थोडे पटी आमी चुकल्या असले बरोवशान चिवंक आमी फाटीं सरल्या तुका फोव तो मान आमी दिवंक ना ह्या संदर्भार तुका आमी दूख दिल्लें आसा पश्चाताप बक्षणे मोगोवन म्हणटा दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकुळत दाखय दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळ दाखय. सुम्या तूं जावन आसाय देवाची सकत देवाचें आजारपण देवाचो मोग देवाची काकुळत ही सगळीं घेवन ह्या संवसारी तूं आयलोय तीस काकुळत तुवें आमकां दिली तसो मोग आमचें थंय वांटून घेतलोय पूण ह्या मोगांत आमी जेवंक फाटीं सरल्या तुका अपमान केल्लो आसा तुका आमी तिरस्कार केल्लो आसा ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा पश्चातापोवन बक्षणे मोगोवन म्हणटा हांव सोम्यान दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकुळत दाखय दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळ दाखय. पवित्र आत्म्या बाराकलिता तूं सर्व सुवातेन आमचे थंय आसाय आमचे थंय तूं वस्ती करताय आमी तुजी तेंपलां म्हूण तूं आमकां ओलायताय पूण तूं आमचे भितर वस्ती करचें तसलें फावो तें वातावरण रुता करूंक हांव सुकून पडलां म्हजी कूड म्हणलें एक तेंपल तें अपवित्र करून
तुज्या हजरपणाक तें नांव फोव जाल्लें केल्लें आसा. ह्या मुखांतर तुका आमी तिरस्कार केल्लो आसा, तुका अखमान केल्लो आसा, तुका आमच्या मंदिरांतलें टेंपलांतलें भायर उडयलेलें आसा. ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा. पश्चात्ताप भोगतां, पश्चात्ताप पावतां, भोगसणे मागतां आनी म्हणटां सोम्या दया दाखय सर्वेस्परा, आमचे तुजी काकुळट दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा, आमचे तुजी काकूळ दाखय. सर्व पदवेदा देव आमची काकुळट करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. महिमा 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 देवा पुसरी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सर्पद्वेदार देवा बापा, आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाजता. तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता. स्वामिया जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्या स्तुता. सोमिया देवा, देवाची शेली, तू संसाराचे पाप करता आमची काकूट कर. तू बापाच्या उजव्यात बसला, आमचे मागणे मानून घे. की त्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे, जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन आमेन आमेन. प्रार्थुया. एगरी बुरदोळे दांपया आमच्या आमच्या घर संगती ते सवा खातीर विशेष करून मागे जे कोणा भक्तान बसयला तांचो उगडास कडियन तांचे बसोत आमी मागे. देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा, जांकां तुज्या मोगांतून तीर करताय, तांच्या जिविताच्या सर्व गणितांनी तूं तांच्या बऱ्याक वावुरताय. तर सदांच चड आनी चड मनान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तूं करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. जोबाच्या पुस्तकांतलें वाचप. तेन्ना सर्वेस्परान वादळा भितर तावन जोबाक जाप दिली. ताणें म्हळें, दर्या गर्भांतलो फुटोवन भायर सरलो तेन्ना हांवें ताका कुपाची वस्त्रां करून अनकाराच्या फाळयांनी रेवडायलो तेन्ना ताचे दरवाटे कोणें दांपिल्ले. उपरांत हांवें ताच्यो शिमो घाल्यो, ताचीं दारां बसून आडांबे घाले आनी म्हळें, हांगा पर्यांत ये, पूण फुडें येनाका. हांगा तुजीं गर्विश्ट लारां तमतलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. सोम्याक दिन वासुया कित्याक तासोमो ससनाक बाळता. सोम्याक दिन वासुया कित्याक तासोमो ससनाक
सांबाळता. तारवार बसून दर्या पैन करी, गुंड विशाल उद्कार आशिचे व्यापार कना साते. सर्वेस्पराची महात कार्या आणि सागोरांताची अद्भुतां पळेत आसा. सौम्या दिन वासुया कित्याक ता सोमो ससनाक बाळता. ताची आज्ञा जाली, वारे वादळ उठले, दर्याची लारां उसंबळ जाली. मळबा पर्यां ती सडली, गुंडयेक ती देवली. असल्या आकांतांत ताची कूड सगळी कांपली. सौम्या दिन वासुया कित्याक ता सोमो ससनाक बाळता. सौम्या दिन वासुया कित्याक ता सोमो ससनाक बाळता. सांत पौलोन कोरींत घरांक बरयल्या दुसऱ्या पात्रांतले वाचप. भाव भयणीनो, क्रिस्ताच्या मोगान आमकां हारोवन धरल्यात. सोमेस्त मनशा पासत एकलो मेला जाल्यार सगटां मेल्यामत म्हण जालें. जियेतल्यांनी ह्या फुडां आपणा खातीर जियोवचें न्हय, बागार आपणा खातीर मेळ्ळो आनी उपरांत जिवन जाल्लो ताचे खातीर जियोवच्याक तो सोमेस्ता खातीर मेलो. देखून ह्या फुडां रक्तमासाची स्थितीगते प्रमाणे कोणाकच आमी मोल बांदिना. एका कालाक क्रिस्ताकच आमी हे दिश्टेन मोल बांदले आसा, तरी आतां आमी तशें करिना. तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्तांतय जियेता तर तो एक नवी रचना. पोरणे ते गेले आनी सगळे नवे जाला. देवाचे उतार हे. देवाचे वडपकार. Alleluia, 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 alleluia. एक प्रवादी आमच्या मोदें उठला, देव आपल्या परजेची भेट करूंक आयला. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. भगवंतू मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्या दिसा सांजातच आमी पलतडी वसोया म्हणालो जेजू आपल्या शिसा लागीं. तेदवां तांणी लोकांक धाडून सोडलो आनी जेजूक मासव्यार आसलो तो सोसो घेवन ते फुडें सरले. ताचे सांगाता हेर माचवे आसले. तितल्यार व्हड एक जड वारें उठलें आनी लारां मासव्या भितर मारन मासवो उदकान भरून आयलो. तरी जेजू सुकणा सरसी हुशार तकलीत तेंकून न्हीद काडटालो. सिसांनी ताका जागोवन म्हळें, मेस्त्री आमी बुडटा, तूं कांय खबरेच नाय मो. जेजून उठोवन वाऱ्याक बेश्टयलें आनी दर्याक म्हळें, चूप राव, थंड जा. आनी जड वारें रावलें आनी सगळें शांत जालें. तवळ जेजू तांकां म्हणालो, तुमी इतले बिजूड कित्याक? तुमकां बावर्त ना? पूण ते भोव चड भियेले आनी एकामेकां म्हणाले, ओ कोण जायत? वारें आनी उदक लेगून ताच्या उतराक काल जातात.
देवाचे उतर हे वाकनी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणींनो आनी भुरग्यांनो, हेची तिनी वाचपां देवाच्या महिमेचें वर्णन करचें, देवाच्या सत्तेचें महिमा गावचें आमी पळयता. देव सर पदवेदार, देव सर सत्यवंत, देव सर जाणार म्हणलें सत हांगासर उगडापें जाता. उत्पत्ती पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार पयल्या अध्यायांत सुरविल्ल्या चरित्रेंत आमी देवान कशी सृश्टी रचली, संवसार रचलो हाचे विशयांत आमी आयकता. पयल्या दिसा देवान उजवाड रचलो आनी उजवाड देवाक बरो दिसलो. देवान उजवाड काळोखांत विंगड केलो. देवान उजवाडाक दीस आनी काळोखाक रात म्हूण नांव दिलें. दुसऱ्या दिसा देवान म्हळें उदक 2 वांटे करून उदका मदें एक अंतरळ सांव. तशेंच जालें. देवान अंतरळ केलें आनी अंतराळा सकयलें उदक अंतराळा वयल्या उदकांत विंगड केलें. देवान अंतराळा आकाश म्हूण नांव दिलें. आनी हो दुसरो दीस. तिसऱ्या दिसा देवान म्हणलें आकाशा पंदलें उदक एका सुवातेर जमा जावं आनी सुकी धरणी दिसो. तशेंच जालें. देवान सुक्या धरणीक भुमी आनी उदकाचे राशीक दर्यो म्हूण नांव दिलें. देवाक तें बरें दिसलें. म्हणजे मोगाच्या भावांनो भयणींनो, देवाची महिमा हांगासर हर एका दिसा आमी पळयता. कांयच नासलेल्यांतलें देवान रचलें. हें सर्व देवातें आशिल्लें आनी देव सर सत्यवंत, देव सर बलिश्ट, देव सर्व जाणार पदवेदार सर सुवातेनी आसा म्हणल्याक हे उत्पत्ती पुस्तकांतलें देवाचे रचनेचें काम आमकां रुजवा दिता. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणींनो, हाच्या पयल्या वचपांत आमी पळयलें जाल्यार हाच्या पयल्या वचपांत आमी पळयता जोबाच्या ग्रंथांत हांगासर दर्यो कसो अस्तित्वाक आयलो. दर्यान सर्वेस्पराच्या त्या उल्याक पाळो दिवन भुंय कशी सोंडिली म्हणल्या विशयांत हांगासर देव जोबाक कळीत करता. सर्वेस्परान वादळा भितर तावन जोबाक जाप दिली. वाऱ्या तावन वादळा भितर तावन एक आवाज आयकलो. तो सर्वेस्पराचो आवाज, सर्वेस्पराचो ताळो जोबाक आयकूंक मेळ्ळो आनी ह्या आवाजांत अशें आयकलें, दर्यो गर्भांतलो फुटून भायर सरलो. तेन्ना हांवें ताका कुपाचीं वस्त्रां करून अंधकाराच्या फळयांनी रेवडायलो. तेन्ना ताचे दारवटे कोणें दांपल्ले. उपरांत हांवें ताच्यो शुमो घाल्यो, ताची दारां बसून आडंबे घाले आनी म्हळें, हांगा पर्यंत ये, फुडें तूं येनाका. हांगासर तुजी गर्विश्ट लारां थांबतलीं. पळया, हर एका दर्याच्या तडीक आमी गेले हांव जाल्यार आमकां दर्याची तड भोव पसंद जायची, भोव खुशेची आमकां. देखून सांजेच्या वखदां रजेच्या दिसांनी वा पिकनिकाक भोवंक गेल्ल्या वेळार दर्या तडीक वेता आमी बिचाक. फाटल्या 1.5-2 वर्सां तावन आमी वचोंक ना जावंक पुरो. कोरोना पिडा आयल्या उपरांत चडावत बिचां बंद जाल्यांत, उक्ती जावंक नात. आनी हांगासर बिचाक गेल्ल्या वेळार आमकां कितें दिसूंक येता, बलिश्ट लारां. थोडे कडेन दर्याची सुवात वयर आसा आनी भुमीची सुवात सकयल आसा. थोडे कडेन भुमीची सुवात वयर आसा, दर्याची सुवात सकयल आसा पळयता आमी. पूण जाल्यारय दर्यो ताच्यात सीमीत जाग्या भितर तो ताचें कारबार दरबार दाखोवन दिता. बलिश्ट लारां येतात, तडीक मारतात, पूण पाटी वेतात. बलिश्ट लारां एका फाटल्यान एक लार येता, तें तडीक मारता. त्या लारां मदें आमी आसात जाल्यार आमकांय मारता, आमकांय तडीक लोटून हाडटा, परतून पाटी आपूण व्हरता. आनी ही सीमीत गड देवान दर्याक दिल्लें म्हणलें सत हांगासर जोबाक देव वाऱ्याच्या वादळाच्या त्या मदें त्या आवाजांत आज उगडापें करता म्हणलें सत पयल्या वाचपांत आमी जाणा जाता. कित्याक
देव सरपदवेदार देवाच्या उतराक दर्यो वारें वादळ सगळें काल जाता मान दितात मान बागयतात म्हणल्यार सत देवाचें उतर हांगासर दिता देखून आयच्या सुवातेंत आमी पळयता जेजू आनी सीस ते सरोवरांत थंयसर दोणीचेर पैन करून आसतना वारें वादळ उठलें लारां दोणीचेर पडलीं दोनी भितर उदक भरलें दोन बुडोवंक जालीं वारें वादळ वळटालें आनी ह्या संदर्भार सीस सगळे भियोन गेले आनी हांगासर जेजू सुकणासर सिंह हुशार तकली दवर न्हिदोन आसुल्लो आनी हे जेजू उठयतात आनी म्हणटात उठ 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 आमी बुडोवंक लागल्या आमी बुडोवंक आसा वता तूं कांय खबरेर नाय घट्ट न्हिदोन आसाय कसलो मनीस तूं उठ म्हणून ताका उठयतात आनी संदर्भार बऱ्या न्हिदेंत आसुल्लो जेजू पुरासाळें तोखून बऱ्या न्हिदेक निसरल्लो जेजू हांगासर एकच उठता ताका बेजार जाता सिसांचेर पण तो पयलें दर्याक चूप करता चूप चूप राव चूप चूप राव चूप म्हणून आमी कोणाक म्हणटा थंड राव म्हण कोणाक म्हणटा शटअप म्हण कोणाक म्हणटा आमी आमच्या हाताखाल आसलेल्या मनशांक आमच्या हाताखाल कोणी आसात तसल्याक आमी चूप म्हणटा थंड राव म्हणटा शटअप म्हणटा आमी पण हे उतर अधिकार आसलेल्या मनशान ताच्या हाताखाल आसलेल्या मनशाक म्हळें जाल्यार कांय बेजार ना पण जर तर अधिकार नासलेल्या मनशान अधिकार आसलेल्या मनशाक म्हळें जाल्यार हांगासर चड परिणाम आसा हांगासर मस्त बेजाराची गजाल आसा मस्त मस्त हांगासर दुखांची गजाल आसा जर तर एक ल्हानशें भुरगें जर तर एक जर तर एक पूत आवयक या बापायक ह्या ताच्या व्हड आशिल्ल्यांक शटअप म्हणटा जाल्यार तोंड म्हणटा जाल्यार चुप्प म्हणटा जाल्यार हांगासर कांय इल्लेशें सूख आसा कांय इल्लेशें उणेपण आसा हांगासर कित्याक अधिकार नासलेल्या मनशान अधिकार आसलेल्या मनशाक तशें म्हणूंक जायना जर तर आवयन दुवेक म्हळें बापायन पुताक म्हळें ह्या आवय बापायनी भुरग्यांक म्हळें चुप शटअप म्हळें जाल्यार तांतूं कांय व्हडलें आमकां सूख म्हूण दिसून येना कित्याक तांकां तांचे वयर अधिकार आसा जबाबदारी आसा देखून तांकां मार्गदर्शन दिवचे खातीर थोडे फावटी तोंडाम म्हणूनचें आसा आनी हांगासर अधिकार नासलेलो मनीस अधिकार आसलेल्या मनशान सांगलें उतर आयकता तो चुप्प जाता तोंड दामता तो जर तर अधिकार नासलेलो मनीस अधिकार आसलेल्या मनशाक चुप तोंड दाम थंड राव शटअप म्हळें जाल्यार तो अधिकार आसलेलो म्हणटा अधिकार नासलेल्याक तूं कोण म्हाका सांगूंक तुका कसलो अधिकार आसा मायंड युअर बिजनेस म्हणटा आमी मायंड युअर ओन लँग्वेज म्हणटा आमी कित्याक आमकां तें पसंद जायना पूण हांगासर पळया जेजू दर्याक चुप्प राव म्हणटा चुप्प राव थंड जा म्हणटा कित्याक आनी हो दर्यो ताचें उतर आयकता कित्याक तो दर्यो जाणा आपूण रचना तो रचणार आपूण किरकोळ आपूण कांयच न्ही तो पदवेदार हांव असक्त मनीस म्हजे तरी लारां आसात सकत आसा जाल्यार ताचे मुखार म्हजी सकत कांयच न्ही म्हणलें सत दर्यो बरें जाणा देखून दर्यो थंड रावन ताचें उतर आयकता चुप्प रावता शांत जाता कित्याक म्हज्याकी अधिकार आसलेलो म्हाका फरमायता म्हज्याकी अधिकार आसलेलो म्हाका सांगता म्हणलें तो जाणा देखून ताच्या उतराक तो कल्ती मान घालता ताच्या उतराक तो मान बागयता ताच्या उतराक तो विधेय जाता म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो देखून आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत हांगासर एक आमकां लिसांव मेळटा आमी आमच्या हाताखाल आसलेल्या मनशांक तिडवितना हाताखाल आसलेल्यांनी कलते जावन ती तिडवणी मानून घेसय तो अधिकार स्विकार करीसय आनी तांकां मान दिसय म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता देखून सिरेकाच्या ग्रंथांत वडिलांक मान दिता तो देवाची आशिर्वाद जोडून घेता लांब आवक ताका फोव जाता म्हणलें सती थंयसर आमी पळयता देखून हाताखाल आसलेल्यांनी अधिकार आसलेल्यांक काल जावंक जाय म्हणलें सत हांगासर देवाचें उतर आमकां दिता तशेंच अधिकार नासलेल्यांनी अधिकार आसलेल्यान थंय
अधिकार सोलोवचो न्ही भुरग्यांनी आवय बापाय ते अधिकार सोलोवचो न्ही आनी गुलामांनी दनियातय अधिकार सोलोवचो न्ही वा अधिकार नासलेल्यांनी अधिकार आसलेल्यांतय अधिकार सोलोवचो न्ही देखून हे आमी मतीन दवरूंक जाय माथ्यार हात घालून उलोवचें म्हणटा हांव साद्या भाशेन माथ्यार हात घालून उलोवचें न्ही आमी तांकां मान दिवंक आसा रेस्पेक्ट गौरव दिवंक आसा म्हणलें सत हांगासर आमी समजूंक जाय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आनी हांगासर आनी एक सत ह्या सुवातेंत आमी जाणा जाता सांज जातास जेजू म्हणटा आमी पलतडी वचुया पलतडी खंयच्या पलतडी न्हंयच्या पलतडी वळाच्या पलतडी गांवाच्या पलतडी दर्याच्या पलतडी खंयसर न्हंय उतरली जाल्यार आमी न्हंयच्या पलतडी वेता जेजू जोर्दान न्हंयच्या आलतोडेनी पलतडी वेतालो आमी थोडे फावटी दर्याच्या ह्या अरबी दर्याच्या पलतडी गेल्या जाल्यार आमकां गल्फ मेळटा गल्फांतले ह्या दर्याच्या पलतडी आयल्या जाल्यार तांकां आमचो गांव मेळटा आलतोडी आनी पलतडी पूण हांगासर देवाचें उतर म्हणटा आमी पलतडी वचोंक या म्हणटाना सोमी म्हणटा आमी पलतडी म्हळ्यार कितें हर एकलो मनीस आमी पळयणारी जावन आसा दर्यांत पयन करतल्या दोनी बरी आमी हर एकलो आमचें जिवीत आज 4 दिसांचें जावंक पुरो आमचें जिवीत कांय थोड्या वर्सांचें जावंक पुरो आमचें जिवीत कांय थोडें 50, 60, 70 पावणचें वा 100 वर्सां तेज्या उपरांत आमी ह्या संवसारांत जिवंक शकना आमी मरता आमचें जिवीत तात्कालीक आमी ह्या संवसारांत पळयणारी आमी पयस करता आमी ह्या संवसारांत दर्यांत पयन करतल्या एक तारवा बरी एक दोणी बरी आमी थंय दर्यांतच रावोंक ना खंयचीय दोण दर्या गेल्ली दर्यांत रावना ती दोण तडीक येता तडीक येवंकूच आसा तशेंच आमी ह्या संवसारांत रावोंक ना आमी हो संवसार उतरोवन वचोंक आसा पलतडी वचोंक आसा पलतडी ह्या संवसाराच्या पलतडी एक राष्ट्र आसा एक राज्य आसा ताका सर्गेचें राज्य म्हणटात सर्गेचें राज्य देखून जेजू म्हणटा आमी पलतडी या देखून पलतडी थंयसर सूख आसा थंयसर शांती आसा थंयसर समाधान आसा थंयसर अंजाळ रूप आसा थंयसर देवाचें हजरपण आसा देवाचो वैभव आसा देवाची महिमा आसा सगळें आसा थंयसर आमी वचोंक आसा देखून ह्या संवसारी जिवितांत तुमी जियेतना सर्गीच्या राजा कुशीन समकोवचें जिवीत तुमी जिवंक जाय सास्ताच्या जिविताक बाळटात जाल्यार कोणा खातीर तुमी वावरूंक जाय म्हणलें सत जेजू आस आमकां दिता देखून म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो हांगासर ह्या संवसारी जिवितांत वारें वादळ भिरंकूळ येता वारें वादळ म्हळ्यार दर्यांत पयन करतल्या मासली पाकतल्या मोगरांक जावंक पुरो व्हडल्या व्हडल्या शिप्पांनी व्हडल्या व्हडल्या दोणींनी व्हडल्या व्हडल्या बोटींनी येतल्या त्या सगळ्या यात्रिकांक जावंक पुरो वाऱ्या वादळाचो अनुभव जायतो जाल्लो आसा ह्या दिसांनी बरें वारें पावस येता असो अनुभव आमकांय जाल्लो आसा व्हडले व्हडले रूख परतल्ले आसात जायत्यो माडयो पडून पडिल्ल्यो आसात जायतीं घरांचे नळे उबुल्ले आसात पांकी उबुल्लीं आसात जायते इलेक्ट्रिकाचे खांबे ते धरणीक पडलेले आसात जायते नुकसाण जाल्लीं आसा वाऱ्याक आडोवंक तितलें सुलभ ना भिरंकूळ वारें तशेंच गडगडे जगलाणे आसात आवूर आसा भिरंकूळ आवूर आसा आनी भिरंकूळ गडगडे जगलाणे आसात हें सगळें आसा ह्या संवसारांत ताचे सांगात कठीण पिडा शिडा आसा तुमी जाणात आमी 2 वर्सां तावन कस्तून आसा कोरोना पिडे वरवीं आदल्या वर्साय 2-3 म्हयने लॉकडावन जालें ह्या वर्साय 2-3 म्हयने लॉकडावन जावन आसा इगर्ज्यो बंद जाल्यो आदल्या वर्सा ह्या वर्सा बंद जाल्यात 1-1.5 वर्सां पयलें इस्कॉलां बंद जाल्लीं अजुनूय उक्तीं जावनात जायतीं शॉपां बंद जाल्यांत आमकां सत्रे काणगेचे जाल्यार सत्रेचे शॉप ना आमकां वांडो काणगे जाल्यार वांड्याचे शॉप ना आमकां केस आयल्यात केस काडीचे जाल्यार ते केस काडचें चलून ना तशेंच जायतीं बूक काडीचे जाल्यार बुकाची अंगड ना पेन हाडचे जाल्यार पेनाचें अंगड ना जायतीं तेंपां तावन ते बंद आसात पळया असलीं खरगां आसात असलीं खरगां मारेकार मारीची पिडा जावं पुरो कोरोना जावं पुरो शिळीची पिडा जावं पुरो आनी खंयची जायती मलेरिया जावं पुरो डेंग्यू जावं पुरो इतर जायतीं आसात एड्स तसली मारेकार मारीची पिडा संवसारांत विस्तारल्या तेन्ना
कॅन्सराची पिडा, किडनीची पिडा, काळजाची पिडा, जायते लोक कश्टून आसा, जायते नुकसान जावन आसा. आनी असली मारेकार पिडा ह्या संवसारांत येता आसतना, कोरोनात असली मारेकार पिडा येवन सगळो संवसार स्तब्ध जाताना, सगळीं दुकानां बंद जाताना, इगोर्ज्यो तेंपलां देवळां सगळीं बंद जाताना, मनीस घरा भितर आसतना भायर येवंक बी येताना, भायर आयलो जाल्यार पुलिसांचे मार खाताना, आनी गाडयो तर फायन करून सीज करताना आमकां एका रितीची भिरांत, एका रितीची करगां, एका रितीची अनुवारां येतात, वारें वदाळ येता. सुरू केल्लें बिझनेस, सुरू केल्लें मात्र तें पंता पावना, तें नुकसानाच्या पावडा पावला. आनी जायतें नुकसान जाल्या, जायतें लॉस जालां जाल्यार हांगासर आमकां मेळचीं करगां. आनी अशें आसतना ह्या वाऱ्या वदाळ आमी सांपडटा, वाऱ्या वदाळ सांपडटा. पूण आमी एक विसरता हांगासर, जेजू आमचे मदें आसा, ती सकत, ती पदवी, ती महिमा आमचे मदें आसा म्हणलें आमी विसरता. आमी जाणा जायना. पळय आयच्या दोनीर सीस जेजू सांगता आसलें. जेजू थंयसर न्हिदोन आसुल्लो थंयसर सुकणासर सी हुशार तकली दवर तो न्हिदोन आसुल्लो. पळया सीसी दोनीर आसात आनी दोन रसुल्लो, सिसंग रसुल्लो, दोरयो रसुल्लो, पदवेदार देवी त्या दोनीर आसा. पूण ह्या सिसांक पळया, सिसांक तो देव म्हणून तांकां कळीत ना, तो ताजी सकत तांकां कळीत ना, ताजी पदवी तांकां कळीत ना, ताजी महिमा तांकां कळीत ना, ताजो अधिकार तांकां कळीत ना. ते भियेतात, ते कंगाल जातात, ते भियेतात, ताका दुंकळून ते उठयतात. नुकूळ उडयतना जेजू उठता, पळया उठता आनी दर्याक तो शांत करता, वाऱ्या वदाळाक थंड करता. पूण तो एक उतर म्हणटा, तुम्ही बिजूड कित्याक, इतले बिजूड तुमी कित्याक तुमी ताळ्यान पडलेल्या कोंबयेच्या पिला बरी करतात? कित्याक तुमी तुमचो भावार्थ दंडोळो असो केला? कित्याक तुमी उनिनात, शेळयेनात, शेडमोळे जाल्यात? तुमी नेदर वॉर्म नॉर कोल्ड, लूक वॉर्म जाल्यात, तुमी शेळमुडे जाल्यात. तुमी कित्याक जाल्यात? पळया तूं कित्याक उणो भावार्थ तुमचो? म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, संवसारी जिवितांत असली मारेकार पिडा, शिडा, मारीची पिडा, कश्ट, अनुवारां, नुकसान सगळें येताना आमी सोम्याचेर विस्वास दवरूंक जाय, देवाचेर पातयेणी दवरूंक जाय, ताच्या महिमेचेर, ताच्या सक्तेचेर, ताच्या अधिकाराचेर, ताच्या पदवेचेर आमी जर पातयेणी दवरली जाल्यार हे सगळे समस्ये फूड करूंक शकता, हे सगळे नुकसान जिखोवंक शकता, सगळे कश्ट, अनुवारां धैर्यान आमी फूड करूंक शकता. म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. मात्र न्ही, आमी धैर्यादीक जाता, आमी बळवंत जाता, आमी सोम्या बरी बलिश्ट जाता. आनी आमच्या उतराक अधिकार आसतलो, आमच्या उतराक मान आसतलो, आमच्या उतराक महिमा आसतली. म्हणलें सत आमी हांगासर जाणां सांगूंक जाय. देखून आयच्या दुसऱ्या वाचपांत सांपावलो कोरिंथकारांक बरोवन म्हणटा कितें? तो म्हणटा, आमी ह्या फुडार आमचे खातीर न्ही, बगाड सोम्या खातीर जियेसय. आमी सोम्या खातीर. सांपावलो स्पश्ट म्हणटा, कित्याक सोम्यान आमकां ताच्या गोपांत आरावन धरल्या, सोम्यान आमकां ताच्या गोपांत, ताच्या मोगांत आमकां आरोवन धरल्यांत. देखून आमी ह्या फुडार आमी आमचे खातीर वा तांचे खातीर मात्र जियोवचें न्ही, आमी सोम्या खातीर जियेसय. सोम्याचेर संपूर्ण भावार्थ दवरनो, सोम्याचेर संपूर्ण विश्वास दवरनो, ताची महिमा जाणा जावन, ताची पदवी जाणा जावन, ताचो अधिकार जाणा जावन आमी जियेल्या तर आमी ताचे बरी जातल्या, आमी महिमे बरी जातल्या, आमी धैर्यादीक जातल्या, आमी सक्तेवान जातल्या, आमी पदवेदार जातल्या, आनी आमी ताचे बरी मोगाळी आनी मायपासी जातल्या. म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, भोव अपुरबायची वाचपां नियाळतना देवाची महिमा ती प्रकृती मुखांतर आमचे थंय दिसून येता. ती महिमा आमचे थंय जेजू मुखांतर वस्ती करता. त्या महिमेक, त्या पदवेक आमी वळखूंक जाय आनी खंडीत आमी ताचे बरी महिमा आनी पदवी जोडूंक शकतले. म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दितना हो संवसार तात्कालीक, आमी पलतडी वचूंक आसा, पलतडी वचाक आमचें जिवीत ह्या संवसारी त्या कुशीन सोमकोवच्याक, त्या दिशेन रुपीत करूंक जाय ती कृपा आनी आदार ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया. आमेन. त्रिएक देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा, त्रिंदाद
ह्या त्रिनदीचेर आमकां स्वभावार्थ आतां आमी भक्तीन उसारया सगळीं सांगाता म्हणया. सतमंतां देवाक सर्पद्वेदरा बापाक सर्गांनी प्रितमेच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक जो पवित्रत्म्या वरवीं गर्भे संभवलो आमकां मर्यादान सल्मालो पांच बिलगांतनी कसोसले ताका कुर्सार चडलो तो मेलो आनी ताका गेपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवान जालो सर्गार सोडलो सर्पद्वेदा देवापाच्या उजव्या बसला तें तांची आनी मेल्ल्यान ती मुर्सबे करूंक येतलो सतमंतां पवित्रत्म्या कातोलीक पयस सभे भक्तांचो एकतार पदकाचें बक्षणे कुडीचें जिवानपण सस्ताचें जिवीत आमेन. मगळ भाव भयणीनो आमी उसारलेले आस भावार्थान आमची मागणी आमची गरजो आमची आशा त्रिनदीच्या समोर आमी दवरया. बापा पवित्र सभा सलोनवरच्या मुखेल्यांनी मुनियऱ्यांनी तुज्या पुताच्या क्रिस्ताच्या मोगान पेटोवन पवित्र स्नाना मुखांत तांकां लाभल्लें याजकी रायाळांनी प्रवादपणाचें मिसांव फळादीकपणी करूंक तांकां तुजो आदार लाभय म्हण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी तांच्या हातीन आशिल्लो अधिकार सर्व लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर वापरूंक तशेंच भेदभाव करिनासतना समान रितीन आडळतें चलोवंक आनी कोरोना काळाच्या काळार जुक्ती मेटां काडूंक गरजाचो उजवाड आनी तांच्या मतेक जाणवाय फांकय म्हण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. पिडेंत आनी उतर प्रायन कश्ट दिल्या सर्व भाव भयणींक तुजी काकूळत दाखय तांची पिडा आनी कश्ट सोसूंक तांकां बळ आनी कृपा दी तांची पिडा गुण कर म्हण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्व बापायांनी कुटुंबाचे वडील जावन आपल्या पत्नी संगाती जावन भुरग्यांक आदर्श व्यक्ती जावन तशेंच समाजांत एकामेकाक कुमक करून जबाबदारीचें जिवीत जियोंक तशेंच आवयांनी भुरग्यांक वर्तें मार्गदर्शन दिवंक जगतेन जतनायन वागोवंक आनी अशें कुटुंबांत संतोश समाधान मोगरुता करूंक तांकां तुजो आदार दी म्हण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगजेच्या समुदायाच्या आनी सर्व युवाजनांनी उर्बेस्त जावन वावरना तशेंच भुरग्यांनी तुज्या पुता क्रिस्ताच्या शगुणांनी वाडोवन भावार्थान तांचें जिवीत रुता करून सोम्याचें आजारपण तांचें तें सदांच आसा म्हणलें 7 जाणां जावंक त्या दिशेन तांणी मेटां काडूंक जायची समजोणी आनी कलतेपण सदांच तांकां फावो कर म्हण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एमिसाचें बलिदान भेटयतल्या हर एकल्या भाव भयणींचेर माध्यम मुखांतर एमिसाचें बलिदान भेटयतात तांकां हर एकल्यांक तुज्या कृपेच्या बेसांवांनी बर परगांवांत आसलेल्या आमच्या भाव भयणीक राख आनी सांबाळ तांच्या वावरांत तृप्ती समाधान संतोश भद्रती फावो कर तांच्या वावटीचो फळ लाभय आनी आम्हा हर एकल्यांक एमिसाचें बलिदान भेटयतल्या हर एकल्यांक कुडी येतम्याची बरी भलायकी जैताचें जिवीत सदांच फावो कर म्हण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. कोरोना पिडे वरवीं कश्ट दिल्या सर्व भाव भयणीक बेगीनच सुटका सोडवून लाभय आस्पत्रेंत वळवळतल्यांक बेगीनच गुण करन तांणी आपल्या घरा पाटी वचोशें कर विविध रितीच्या पिडेनी कश्ट दिल्या भाव भयणींक राख आनी सांबाळ तांची पिडा गुण कर तांकां आपड आनी तांकां सर्व संकश्टांतले निवार ह्या कोरोना लॉकडावना वरवीं नुकसान भोगतल्या हर एकल्यांक सुटका सोडवून लाभय म्हण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडी बरदोळे दांपया आमच्याच खासगी गरजां खातीर मागया. आज अख्ख्या संवसारार आवय बापायचो दीस आमी आचरण करतना आवय बापाय खातीर विशेश करून आमी मागया. आवय बापाय जावन आसात कुटुंबाचो संतोश कुटुंबाचें दिर्वे आवय बापाय वरवीं कुटुंबांत मोग कुटुंबांत समाधान कुटुंबांत संतोश कुटुंबांत समृद्धी भुरग्यांचें अर्थबरीत जबाबदारी बरीत जिवीत रुता जाता. ह्या आवय बापायक आज फावो तो मान दिवंक गौरव दिवंक आवय बापायची ती शिकवण ती मार्गदर्शन भुरग्यांनी फावो ते मनान स्विकार करूंक आनी अशें आमकां आमच्या कुटुंबांत कसली मोगाची आवय बापाय आसात न्ही म्हणली एक तृप्ती संतोश सदांच हो कर म्हूण आमी विशेश करून मागया. आमच्या आवय बापाय खातीर विशेश करून मागया. सर्गींच्या भोवमोगाळ बापा तुका भेटलेली सर्व मागणी तूं देन मानून घे तुज्या नांवान महिमा दिवंक आमकां फावो कर आनी अशें आमी मागलेले सगळें आमकां फावो जायशें कर तुज्या मानाक आनी महिमेक सदांच आमी जेशें कर म्हण आमी मागता.
हे आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. घेऊन सोम्या घेवा काळजामची मोना संगी मागतावा मी तुझी भुरगी. घेऊन सोम्या घेवा तुझे सक्ती तुझे आज भेटता कानिक पोवी गोवावुंडो वायनाची का जिनी आमची करूंक पोवी जावूज वाड आमचो सोम्या कानी घेवणी. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सरपदवेदा देवपामानतात असलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नाट्या पयसे बजाद वा सर्वेस्पोर म्हणून घे. सर्वेस्परा आमच्या भोवमोगाळ बापा प्रसन्न जावन आमचो वाकणणेचो यज्ञ तुदेन मानून घे. ह्या यज्ञा वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशीं तुका मानतात असलीं जावं आमच्या काळजांची भक्ती. हें आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या अस्कत विनाशी सैमाक तुवें तुज्या अगणित पदवेचो आदार दिलोय. पूण सोडवण आमा मनशांची आमचे सारके एकल्यान करी. मनशान ओगडायलेली इश्टागा तुजी जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं खुद्द मनशान परतून जोडची. ही येवजण तुज्या मोगाची तातूं अदीक परजळता महिमा तुजी. देखून त्याच जेजू उदेशी देवदूतांचो सगळो दळबार संतोषान भरून तुजे मुखार तुका वाकणता वयर सर्गार. तांच्या वाकणेक आमचे ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती करता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उंचगी तुका जय. उंचगी तुका जय. उंचगी तुका जय 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 जय. उंचगी तुका जय. सर्वेस्पराचे नवी येता ताका जय. उंचगी तुका जय 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 जय. उंचगी तुका जय. मुगळ भावानो भयणीनो सगळी आमी दिमी घालया. भोव पवित्र घडी आमी संभ्रमता. उडो आनी वायन आसले जेजूचे मांस आनी रगसां बदलची घडी. हे संदर्भार जे येरादारी खातीर आमी मागता भवार्थान भक्तीपणान ह्या रितींत फोवते परिवांटयले जाता तेन्ना खंडीत आमकां मागलेलें मेळटा. असले भवार्थान आतां आमी सांगाता मेळून पवित्र रितींत आमी वांटयली जावया. बापा
करूस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपल्या सुखुशेन कस्टमरान सोसूंक आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी घेयात ही म्हजी कूड तुमचे पसूत समर्पवची तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यांनी सासणी कराराचें रगत पदकाचे बोक्साणें मेळच्याक तुमचे पासूत आनी सुमेस्त मनशां पासूत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बवड तसो गुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो मुडो आनी सोडुणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रगत सेवतेले आमा समेजता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आख्या प्रितमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी फ्रांसीस आमच्या पापा सेबा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे ह्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवानपणाचो बरो वजू धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी तांकां आनी तुजी इश्टगती दंतरलेल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव करी आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अवंकार मरे देवाच्या माय संगती ती सपती बागे वजूच आहे बागे वदर मृदता बागे वजूतात देवानी सर्व काळी तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव करी जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन 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 आमच्या सोडवंदराची आजच्या मोतीन दवरना सुम्यान शिकलेल्या मागणी भोभक्तीपणी संगत मागे आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे इस्कुलेल्या मुक्षिता तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परासर वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले पिडेशडेंतले आमकां निवार देही करुणेची जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी सर्गेचे भाग आनी आमचे सोडून राजे तूं क्रिस्त जेणें बरोवशान तेल्याक आमकां तुज्या उदाका कुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय त्याच बडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं जेत आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससना आमेन सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे असो तुमचे सवे आसो माया मग सुगूर तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूट देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूट देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती
शांती दे. सगळी आमी देंबी घालया. हांगा पळया, ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी. आमच्या समेस्तांच्या मोगान बरो मनीसान ह्या संवसारी आयली. अधिकार, पदवी, मान आनी महिमा सदांकाळ आसची ती. आमचे सवय आसून ताचे सवय आमकां जिवं आनी आमी ताचे सवय आनी ताळो आमचे ती सदांच जियेता म्हणलें बसोवन ह्याच्या दिसा करता तो. शिडीचे जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुमया तुवें म्हजे वेदनेचें भाग म्हाका होवो ना, पूण तुजे कास उतरान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. मगर भावा भयणीनो, क्रिस्प्रसादाचो वेळ वो. जेजूचें मांस आनी रगत ह्या उंड्या आनी वायना रुपार आमकां सेवंक साथ दिना, तरी आत्मीक रुपान सुमयाक आमचो कन्न घेवचें प्रयत्न करया. अत्रेक असो कुमगार आमी सेवया. तू सौम्या बरबोसो, तू सौम्या भद्रासो, रक्षक तू दय दिवसो, जिनी जोजा जय दिवसो. भेना कसले अंतकार जाल्यारी, वारे वाद भोंवती उठल्यारी, फांकय उजवाड दय मुजेर तुजो, तुजे सौम्या बरबोसो. तू सौम्या बरबोसो, तू सौम्या भद्रासो, रक्षक दय दिवसो, जिनी जोजा जय दिवसो. मगर भावानो भयणीनो, आज बापायांचो दीस. आज बापायां खातीर विशेश करून मागया. आवय बापाय खातीर विशेष करून मागया. आज बापायांचो दीस आचरण करतना जायते आमचे भुरग्यांचे बापाय परगांवांत वावर करून आसात. सगळ्या कुटुंबाक गांवांत सोडून एकसुरे परगांवांत वावर करून आसात कुटुंबाच्या बऱ्यापणा खातीर. भुरग्यांनी बरें करून शिकत जाय, भुरग्यांनी बरें करून उंचल्या पावंडा पावत जाय, तांचें जिवीत बऱ्या रुता करीत जाय म्हणलो ती एक आशा दवरन आपल्या जिविताचे सगळें त्याग करून थंयसर वावरून आसात. तांचे खातीर विशेश करून मागे. भुरग्यांनो, तुमच्या आवय बापायंक मान दिया. तांणी तुमचे खातीर करची ती वावंट, काडची ती मेहनत, करचो तो त्याग आनी सॅक्रिफीस इतलो आनी तितलो न्ही. तुमी तांकां ऋणी जावंक जाय. तांचे खातीर सदांच मागूंक जाय. तांणी आशिल्लें, तांणी सोपणिल्लें तुमी तांकां तें करून दाखोवंक जाय. तवळ एक पूत जावन एक धूव जावन जल्मल्ल्याक तुमी सार्थक जातात. नाजाल्यार देवा मुखारय तुमी कांटाळेचे जावंक पावतात. देखून प्रयत्न करा, मेहनत करा. आवय बापायक खूश दिवचे प्रयत्न तुमी करा. ह्या संदर्भार भुरग्यांनी आवय बापाय खातीर म्हणचे मागणें आसा. सर्व भुरगीं तुमच्या आवय बापाय खातीर जावं पुरो वडिलांय आसात. तुमची आवय बापाय थोडी देवादीन जाल्यार थोडी आसात तरी तांचो उडास काडून तांचे खातीर ह्या वखदां मागीत. सर्गींच्या बापा, आमची आवय बापाय, आमची आवय बापाय ह्या संवसारांत ह्या संवसारांत तुवें दिल्लें एक वर्तें देणें, दिल्लें वर्तें देणें, तांचो मोग
तांचो मोग आनी त्याग आनी त्याग आटावन आटापण तुका आमी अर्गां दिता आमी अर्घ दिता तांचेर तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल तुजो आशिर्वाद घाल तांणी आमकां आनी आमकां फवत बरी वागोवंक वते बरी वागोवंक तांकां गरजेचो आदार आदार आनी जाणवाय दी आनी जाणवाय दी तांकां विघ्न अनवरांतली विघ्नारुणांतली पिडेशिडेंतली पिडेशिडेंतली राखून व्हर राखून व्हर तांणी दिल्लें तांणी दिल्लें मार्गदर्शन आमकां बऱ्या वाटेक व्हरूंक बऱ्या वाटेन व्हरून आनी आनी तांच्या जिणयेची जिणेची देख आमकां बागेवंत जिणयेक भगवान जिणेक प्रेरण जावं प्रेरण जावं आमी बऱ्या आवय बापायची बऱ्या बापायची भुरगीं म्हणलो भुरगीं म्हणलो संतोष संतोष भोगूंक भोगोवंक आमकां फावो करे आमकां फावो कर तांकां विधेय जावंक तांकां विधेय जावंक गौरवान लेखूंक गौरवान दिवंक आनी तांकां दुखयनाशें तांकां दुखयनाशें सोलोवंक चलोवंक आमकां कृपा दी आमकां कृपा दी तांणी आमचे खातीर ताणें आमचे खातीर कडिल्ल्या कश्ट वावटींचें त्या कश्टा वामटीचे तुमचो इनाम इनाम तांकां दी तांकां दी आमी आमी हे मागता हें मागता आवय बापायक हांव बापाय मान दिल्ल्या मान दिल्ल्या कलत्या बळ्या हलत्या बळ्या जेजू क्रिस्तचे नांवी येशू क्रिस्ताचे नांवी आमेन आमेन प्रार्थुया भोवमोगाळ बापा आमच्या देवा तुझ्या पुताच्या अमोली कुडी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां तुज्या जिवानाक नवी करताय परतून परतून ह्या जेवणान भक्तीन वांटो घेवन सासणाचें सुख आमकां खात्रेन मेळशें कर हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन मगळ भावानो भयणीनो भुरग्यानो बोवा पुरबायन भक्तीपणान कलतेपणान हे मिसाच्या बलिदानान वांटेली जाल्ल्या मिसाचें बलिदान भेटयलें तुमकां समेस्तांक हांव अभिनंदन पटयतां देवाची आशिर्वादां तुमचेर मागतां देव बरें करूं म्हणटा भाव मॅक्सीक भाव प्रभुचें संगीत करून तुवें आमकां आदार दिलाय तुजो उपकार बावडटां बाळ रेचलान बरें करून वाचून आमकां आदार दिला तशेंच भाव जॉयसन उपकार बावडटा सगळे मिसाची मांडावळ करता वाचता आमकां कुमक करता भाव जॉयसन तुका देव बरें करूं हे मिसाचें बलिदान चित्रीकरण करून तें तुमी माध्यम मुखांत पळयचें म्हणल्यार त्या मोगान मनान आशेन हो मिसां वावर करता दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनल तसो प्रबंधक मनेस्त विनोद फर्नांडीस फुत अविनाश फर्नांडीस आनी सगळे कुटुंबादारांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा देवाचे भरपूर आशिर्वादां तांचेर मागता मुगाच्या भाव भयणीनो हे मिसाचें बलिदान तुमी पळयतात हेरांकय तुमी पळोवंक धाडा उत्तेजीत करा आनी सुम्या सवें सदांच एकवटान रावा सुम्याक कितेंच पयस करिनाकात तवळ तुमी बलिश्ट जावंक शकतल्यात आमी तुमचे कडेन निरंतर मागता तुमी आमचे कडेन मागा म्हणून करता तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं आशिर्वाद घेवंक आमी दिवी घालया तकली बगवया सर्वेस्पो तुमचे सोबे असो तुमचे सोवे आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू आमेन वसून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धडता देवाचे व्हड उपकार वेता वेता सोमिया तुजो स्पिरीत हांव घेता गाता गाता सोमिया तुजी ससाय मागता वेता वेता सोमिया तुजो स्पिरीत हांव घेता गाता गाता सोमिया तुजी ससाय मागता Tus muzo tirada, tus muzo sambalna, tus muzo tirada, tus muzo sambalna. Veta veta sumia, tuzo spirita get. Gata gata sumia, तुझी ससाया माता मोगाळ पुता सोवे आव्हान मोरे आशीर्वादी वामका भगीन कुर्साचे गुरुवे निरम काम देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन